ब्रेस्तारा दृष्टी कंपनीचे जीवरक्षक युनियन फुडारी स्वाती केरकरा बरोबर पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकाराक पेडण्यां मेळपाक गेल्ले, मात पर्यटन मंत्री भारता भायर आशिल्ल्यान तांची भेट जाली ना। दलाल दृष्टी कंपनी आसा तिका काडून उडोवचें म्हूण फाटले 2.5 म्हयने जाले जीवरक्षक मागणी करता। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आम्ही हांगा जो टुरिझम मिनिस्टर आसा आणि गोयचो डेप्युटी सीएम श्री बाबू आजगांवकर हेका मेळपाक आमी हांगा आयिल्लीं। गेले 2-2.5 म्हयने जाले हे लायफगार्ड तांकां नोकरी नासून रस्त्यार आसा। दीस रात रस्त्याचेर बोवाळ घालता, बोवाळ मारता। हेंचो इश्यू म्हटल्यार हे जे सगळे आमचे गोंयकार भुरगे आसा गेले 10 वर्सां जाली दृष्टी कंपनीच्या अंडर काम करता। ह्या दृष्टी कंपनी सरकारान कॉन्ट्रॅक्ट दिला 141 करोड रुपयाचो कॉन्ट्रॅक्ट 5 वर्सां खातीर दिल्लो आणि ही कंपनी आसा ती फक्त ह्या कामगारांची सतावणूक करता आणि जे जे कॉन्ट्रॅक्टान त्यांनी साइन केल्ले ते कसलेच गोष्टी ते प्रोवाइड करिना। हे आमी सरकाराच्या नजरेक हाडून दिले तरी आसतना सरकार हेची दखल घेना। स्पेशली जो टुरिझम मिनिस्टर आसा बाबू आजगांवकर हेका काय पडलेलेच ना। तर आमचो एकूच डिमांड आसा, हो जो मदलो दलाल आसा जी दृष्टी कंपनी आसा ती सरकारान काडून उडोवची आणि हे जे सगळे गोंयकार भुरगे आसा जे गेली 10 वर्सां काम करता लायफगार्ड म्हणून तांकां सरकारान गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा तेच्या अंडर तांकां कामाक दवरचें, जेणे करून त्यांची सर्व्हिस आसती प्रोटेक्ट जातली आणि तांकां बाकीच्यो फॅसिलिटीज आसत्यो पगार आसतो व्यवस्थित मेळटा। पूण सरकार हेजेर कांयच विचारूच करिनासतना आज सरकार ह्याच कंपनीचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो परत 2.5 वर्सां खातीर तेणी एक्सटेंड केलो। हेजेर आमी सगळे ज्यो कारवाई करूंक जाय ते कायदेशीर आमी केल्ले आसा, पूण ही जबाबदारी आसा ती सरकाराची आसा। आज हांगा पेडणेच्या जवळ 100 भुरगे ह्या लायफगार्ड म्हणून काम करता आणि टुरिझम मिनिस्टर आसा तो पेडणेचोच आसा, आमदार आसा, पूण अशें आसतना सुद्धा तो दखल घेना। म्हणजे हे खंय तरी आमी एक इश्यू रेज केलो की हे खंय तरी मोठे गपशेल आसा, करप्शनाचो हांगा विषय आसा। कंपनी कडल्यान डायरेक्ट हांकां कमिशन मेळटा म्हणून हे अशें करता काय कितें हो आमी प्रश्न उपस्थित केल्लो। सीएमाक आमी रिक्वेस्ट करता परत एकदा हेजेर विचार कर, टुरिझम मिनिस्टराक घेवन बस आणि हे विषय आसा तो बेगीतल्या बेगीन रिझॉल्व कर। ह्या कामगारांक तुम्ही सरकारी सेवेन रुजू करून घेयात, भले त्यांची सोसायटी करात, ते तुमचे ऑप्शन आसा। टेक्निकली कशें सूट जाता तशें, पूण ते काम करून हेका सरकारी सेवेन घ्या ना। आमकां ती दृष्टी कंपनी म्हणटा ती हांगा नाका जी करोडांनी 1000 कोटी रुपया घेवन आमचे वयता आणि कसलीच सेवा दिना।